सो इशुकाक न्ही हांगा पळयात सगळे 4 पिलो दवरला 1 2 3 4 5 पिलो इशूक फक्त ताका मदीं बसूंक जाय आनी फुडें फुडें येता ओय कितें गुड मॉर्निंग पळय 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 हां बस गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशा तुमी आमी सगळीं बरी आसा सो आयज आसा नेक्स्ट डे सो टायम जालो 9:30 आतां आमकां वचूंक जाय ब्रेकफास्ट करपाक सो हांगा सकलूच आहा सो इश्वी आनी आई गेली सो आतां आमी वयता इश्वी सॉरी रितीक आनी आई गेले कन्फ्युजन सामकें यो यो ते वॉच मागीर घाल तूं यो आना मागीर कितें डायरेक्ट वयर ना मागीर रुमान येतले आमी सो हांवें बेश्टे नाले ब्रश केले मागीर कपडे घातले म्हटले इशूका बी खावंक जाय न्ही सारले यो यो वयता आमी ना आतां कांयच नाका ताका पयलीं आमी च्या पिवया कित्याक मागीर तें बंद जातलें न्ही टायम जालो इशूच्या आतां आमी सरलेक बरोवपाचें पळयात आवय आवय आनी खंय येता नाका 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 सकाळचें उठपाकूच नाका अशें ना तूं न्हिदलो का ना बरो तुका दीसभर काम काम आसता मातशें रिलॅक्स हय का न्ही हय मातशें तुवें रिलॅक्स घेवंक जाय हय चला दापशील ब्रेकफास्टचो वास हांगा येयलो न्हू ग्राउंड फ्लोर न्ही आं तेच म्हणटा हांव बाई बसले हांगा चाय पिवपाक बरें जालें की टायम जालो न्ही ताका लागून 9:30 जावंक गेली तुवें घेतलें रे मिल्कशेक तूं दाखयता तुमकां कितें कितें आहा तें हांगासर हांगा आसा मिल्कशेक मागीर वॉटरमेलन पिसीस चटणी आसा इशू काय इडली खावया न्ही गे मातशें इल्लेशें सो हांगा आसा इडली हें पळयात हांगा आसा सांबार उपमा आसा हें पळयात उपमा म्हाका बरी दिसता पळोवपाक आनी हांगा आसा वडा हांगा आसा पाव पाव हांगा टी कॉफी ओके मागीर येता आनी हांगा आसा जॅम बटर आनी ब्रेड चल तूं घेशी नात सो हांवें घेतला हांगा उपीट घेतला 2 इडली आनी सांबार ना म्हाका सांबार लायक ना चटणी घेतला हांवें ओके इडली बरें आहा न्ही नाका इडली नाका मीठ उठले हिशोबा नाका म्हटलें इडली बीन तें मीठ आनी ताका लागून शेव सांबार म्हटलं हॅप्पी बरें सांबार ऑमलेट करता हांव पारो हांवें म्हटलें ऑमलेट नाका पुरो म्हटलें तेमी जाय जाल्यार करून दितात ऑमलेट बीन ओके बरें आहा न्ही उपीट म्हाका बरें दिसलें सॉफ्ट सामकें सो हांवें घेतला कॉफी आनी हेंची कॉफी सामकी टेस्टी च्या बरें आहा शिव आतां कॉफी घेतला विदावट शुगर शिव सामको आतां डायटींग करता म्हणटा काय फायदो ना विदावट शुगर पिवंक बरें लागता अशें ना इल्लें घालपाचें न्ही आमच्या हांगा बरें जालें चाय पिवन अशें ना ताका घेवन बसला तुमी हे पळयात थँक्यू आं थँक्यू तुवें धरलें म्हणून ताका म्हणून आमची च्या मातशें बरें पिलें नाजाल्यार गडबड 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 आतां पुरो पप्पाडे वच जालें पुरो आतां दीदी काम आसा पळय गे आतां भूक लागूं नाय का आमी नाका खंय ताका आतां यो रे दीदी काम आसा यो यो पळयात ना आमकां तेवटेन तोंड करून पळयता बरो चॅप्टर आहा दीदी बरी दिसता खंय हांगाच रावता तुमचें आं
जालें. सो हें आसा कांदोलीमचे आमचे सोयरे हें कारवारचे. हय. सो तूं आतां हांगाच रावता बेळगांव. येस. हांव पयलीं येयलें. सो हांव न्ही लिफ्टीन येना. वॉकिंग बरें न्ही. तो स्टेअरकेस यूज करता. सेकंड फ्लोर न्ही. सो हांगासर न्ही बरें तुमकां एक फुलां दाखयता. हो मदीं बसला हांगा चंपक राजा. हे पळय खूब जाराचे. शिवाज कितें म्हणटा? आं बसता राव. सो आतां न्ही भायर सरला. हांगासर न्ही एक साडयेचें शोरूम आसा. अशें बेळगांवां खूब अशें साडयेचें हें आसा शोरूम बीन. सो आतां खंय खंय भोंवतले म्हटलें आमी हांगा रावता पळय रूम जस्ट फुडें म्हणजे म्हाका दिसता 1-2 किलोमिटर एक साडयेचें शोरूम आसा. सो वयता भितर पळयता साडी सपोज बरें आसा बरें क्वॉलिटी आनी बरें रेटीन आसा जाल्यार 1-2-3 साडी घेता हांव आनी आई. सो म्हटलें आनी खंय वचपाचें नाका भोंवपाक साडी पळोवपाक बीन कोण वयतलो भितर खाचें सो म्हटलें हांगा जस्ट हायवेरूच एक आसा ओके थंय वयता आमी. सो पावली आमी मांगल्य शॉपिंग मॉल दाखयता. सो हें मांगल्य शॉपिंग मॉल. सो हांगासर येयला आमी. बरें व्हडलें आहा. चल शिव आपूण येना खंय बरो आहा चॅप्टर शिव येना म्हणटालो न्ही. ना तूं येना म्हणटालो पाकी मेळ्ळा म्हणून त्या हितून घालता दी हाड काड आईन आयज बरो घेतला पटलो साडी घेवपाक. बरें कॅश घेतला आईन. चला चल. सेम आमी बेंगलोर गेल्ली पळय बेंगलोरान पोतीस म्हणून एक शोरूम आहा सेम अशेंच आहा शोरूम म्हणजे तोच तुका फील येता पोतीस. सो पळयता आमी साडी ओके. आनी हांगा येवन साडी घेवप काय ना हें तुमकां मागीर हांव रिकमेंड करता. पयलीं हांव पळयता कशें कितें आहा तें. सो खूब व्हडलें आहा तें पळय बरें व्हडलें आहा. हो सिल्क टायप आहा. सो हांगासर सगळें न्ही सिल्काचें आसा सिल्काचें. हें सिल्क टायप पळय. हो प्रिंट बरो आहा अशें ना. पण वायटान घेवपाक म्हाका भंय दिसता. एक खंयचे डाग पडल्या मागीर जालें मागीर. सो हांगासर पळय ब्लावज अशें आसा आनी साडी. वा बरें आहा पळय. अशें येतलें हें पळय. सो हांगा म्हाका बरेंशी साडी दिसली अशें आसा. हा ब्लावज पीस ना दिसता. सो हो एक कलर आसा पिंक. सो मागीर पर्पल आसा ब्रावन आनी लायट आनी हो एक आसा. आनी बरो म्हणजे जायच घे न्ही हात नाही मल्टिपल कलर हांगासर न्ही बरें आसा हें पळयात जसो शायनींग कशें म्हणजे ताका बीट्स आसा आनी खूब बरें आसा. सो हें पळय पार्टी वेराक बीन. तो बरी दिसता न्ही घातला तो. सो आमी वयता वयर आनी कलेक्शन आसा. सद्या आमी 2 घेतला आईक आनी हांवें. सो आनी 2 पळयता. कांय ना तूं खंय दिसता बरें आसा. रेट रिजनेबल रेट आसा. हेज्याकून कमी आसतलें आनीक खंय शॉपार बीन आनी कोण भोंवतलो आनी पाशे आसना हें भोंवपाक. आनी इश्यू मातसो न्ही कफींग करता ताका लागून चडशें भोंवपाचें पळयना आमी. सो आतां आमी येयला वयर. सो हांगासर पळयता आसल्यार बरें. हें पळय रेडीमेड साडी रेडीमेड तें म्हणजे ट्रेडिशनल लेहंगा सॉरी पळय हांगा साडी म्हणून
सो हांगा आसा रेडीमेड साडी. हे पळयात, हें आसा रेडीमेड साडी. सो हांगासर न्ही सगळे हें आसले बॉर्डरीचे. हे पळयात. सो हांगासर साडी पळयली हांवें, तितलें म्हाका लायक जावंक ना. सगळें वयर वयता, वयर आसा सगळें वेस्टर्न लेगिन्स, चुडीदार सेट सगळें आसा. पळोवया वयर वचून. सो हांगासर सगळे लेगिन्स बीन मेळटा. हे पळयात आनी गर्दी पळया कितली आसा. सो हांगासर भरपूर शॉपिंग केला आनी हे शॉपिंग सपोज आनी शॉपिंग सपोज हे शिवान पयले न्ही शिव बॉब मारतो. पण तुमकां सांगू हांगासर न्ही बरे बरे कलेक्शन आसा. तुमकां न्ही रागे तुमकां न्ही हांव घरा वचून दाखयता. इतले म्हाका न्यू मांगल्ले दाखयला मांगेल इतले बरे बरे तुमकां सांगू की सांगू हांव घेतले असं म्हटलें तुमकां दाखयता. सो हांवें न्ही असले घेतला. सो प्लाझो सेट एकदम बेस्ट आहा आनी खूब बरें दिसता. पण प्लाझो सेट म्हाजे कडेन ना. सो घेवन दवरता हांव. ओके सो ऑलमोस्ट हे पळयात हांव फूल बॅग भरलेलें आसा. आनी हें आसा तूं खंय रावता म्हटलें गो फोंडा न्हू गो ते फोंड्याचे सगळे आमचे गोंयचेच लोक मेळटा हांगासर. हय दिसता की हांव बेळगांव येवंक ना हांव गोंयानूच आहा न्हू गो. हय सो हांगासर न्ही एक डिफरंट कलेक्शन येयलां तुमकां दाखयता. आनी हांवें खूब अशें हांगा शॉपिंग केल्लें आसा. सो तुमकां न्ही हांव एक पीस काडून दाखयता. तुमी पळयात. ओके तुमकां दाखयता कोण तिका रे आप तिका सो दाखयता तुमकां. इतले बरे बरे आसा. रेट सामके रिजनेबल रेट आसा. ओके सो हांवें कितें कितें घेतलां न्ही हें तुमकां मागीर दाखयता. हे बरें सो अशें हें आसा. हे लॉंग फ्रॉक आहा. हेका दुपट्टा बी कांय ना हेका. हे लॉंग फ्रॉक हे पळय अशें आसा आनी बरें आहा कपडो. हे पळयात. सो हांगासर ओके शॉर्ट न्ही नी लेंथ आनी कलर वरायटी आसा. हे पळयात. सो हे पळयात काडून तुमकां दाखयता. हे पळय पार्टी वेराक बी हें घालपाक खूब बरें आसा. हे पळयात. ओके मैडम ये स्पेशल वेव जैकेट रहता और फैब्रिक सिंगल मैच रहता फ्लेवर ये वा फिश कट ना. हे पळय सांगांनी ताका अशें हें अशी मिरयां कशी आसा. हे पळयात स्पेशली फोटोशूट का फोटोशूट कळ्ळें फोटोशूट केलें. वेस्टर्न वेयर इंडो वेस्टर्न का तो आप प्राइस बोलो स्टार्टिंग से कहाँ तक. इधर 1200-1300 का स्टार्टिंग रहता है. सो 1200 लास्ट कितना 2000 2000 लास्ट हा प्राइस. तर तुका इतले तुमकां सवाय मेळटले हांगासर. हे पळयात तुमकां दिसता आसतलें पळय लावून दवरला. आनी तुमकां वरायटी कलर तुमकां दिसता आसतले. हे लॉंग फ्रॉक आनी हे शॉर्ट फ्रॉक. सो तुमकां दाखयला न्ही तेच. सो हांगा तुमकां वरायटी आसा. वरायटी तुमकां मेळटले. स्पेशली डिजिटल प्रिंट में वेव जॉकेट डिजिटल डिजिटल प्रिंट आ जाता है. बैक स्पैंडेक्स रहता. हां ओके इलास्टिक ना. पळय कितले बरें दिसता. कलर बोले तो कलर साइज भी रहता. कलर साइज बी ओके सो हांगासर आसा. प्रिंट आ जाता. हां सिवलेस भितर हें बी आसा. तुमकां सिवलेस नाका जाल्यार तुमी स्टीच करपा जाता. हे पळय हांगा वरायटी कलर आसा. स्पेशली कुंदन वर्क में हे कुंदन वर्क स्पेशली क्रॉशिंग फैब्रिक रहता. इसका क्लियर हे पळय सामके बरें आहा. येस तुगे म्हणटा शॉर्ट एक मिनट हांव भाभी जाती. सो तुमकां शॉर्टान दाखयता. हे पळयात हे पळय शॉर्ट्स. तुमकां न्ही कलर चॉयस तुमकां खूब मेळटले हांगासर. ओके हांगासर हे सगळे तुमकां शॉर्ट. ओके आनी हांगासर न्ही सारीज मागीर लेंगास आनी हे तुमकां दाखयता. हे पळय असले तुमकां मेळटले. हे तुमकां न्ही 600 तो 300 अशें आसा रेट. ओके पळय हे इलास्टीक कळ्ळें. हे इलास्टीक मेळटा. म्हाका हे खूब लायक जालें असले घेतले हांवें. हे पळयात खूब बरें आहा. हे तुका मेळटले 1000 रुपीज तीन पीस मेळटा. तुमी जाल्यार एक बीन घेवं शकता तशें कांय ना. सो हे पळयात 1000 रुपीज 3. सो हांवें न्ही एकूच घेतला पीस. असले म्हाजे आसा न्ही ताका लागून. येस जम्पसूट ओके. हे पळयात सगळें आसा हेंचे कडेन. लेंथ मातशें चड लॉंग ना मातशें शॉर्ट आहा. हे पळयात ओके यहाँ पे
पैंट जाके फ्री रहता हाँ, और okay. जीन्स पैंट सबके लिए हाँ, ये jeans pants pant है सबके अल्पाक, लिए okay. cotton work रहता वाइट कलर वो आरी वर्क और इसमें कलर भी है, हाँ कलर्स भी है, हाँ कलर भी रहता है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न रहता है एक एक ओके ओके यस थैंक यू दोनों पेन सकते हैं वेराइटी भी एक बार पकड़ के देखो नहीं नहीं बहुत अच्छा smooth कपड़ा रहता कपड़ा सबके स्मूथ अकंड तुमका फिनिशिंग भी देखो बंदे फिनिशिंग आता अच्छा आहे अच्छा आहे तो हांगासर पळयात यांचे आणि कलर तुमकां मेळटले जस्ट तुमकां रँडम दाखयता कळ्ळें न्ही ये मैंने दिखाया है बस सो हांगा बरें आहा एक घागरा वाव सो हें आसा 2000 रुपया आनी कितें जाय तुमकां हें पळयात पळय दोन एक्चुअल प्रायस आसा इतले पण तुका 2000 मेळटले आनी सामकें पळय गे 2000 कितें मेळटलें तुमकां हें पळयात आ वय आई हांगा पळय लग्न बेस्ट बेस्ट हे पळयात ब्लाउज पॅटर्न डिझायन पळया कितले एंगेजमेंट सामके आनी एका दुपट्टाही आसा इसका आपको ये बेल्ट भी आएगा स्टमक पोटाक बांदपाक फोटा बांधपाक म्हणल्यार बेल कॅरी करपाक आनी हो आसा दुपट्टा येस आपको बीच में आपको बूटल्स भी आएगा हो ना विद वर्क लेसेस भी आएगा मैम लेस भी आएगा ना अच्छा है बहुत ये बहुत अच्छा है इसका प्राइस कितना इसका आपको 14,000 है विद डिस्काउंट 10,000 में आएगा 10 एक्चुअली प्राइस असा 14,000 सो डिस्काउंट करून 10,000 वत 10,000 सारखे वत इतले हा पळय हांगा मुझको पेन ना था पेन के दिखाना था आपको ट्राई करके देखो मैम दिखा देते दिखाते मैम काय होगी तर मी सो हे पळयात हांवें घालून दाखयलें तुमकां सारकें परफेक्ट आसा हे पळयात आतां हें तुमी केन्ना घालपाचें एंगेजमेंटाक आनी केन्ना घालपाचें लग्नाक आनी कितें फंक्शन बी आसता तेन्ना आनी खूब हेवी आसा आनी तुमी पळोवं शकता हांगासर पळय बरें वर्क केल्लें आसा अरे कपडे कसले पळय वेल्वेट वेल्वेट कपडो आसा हे पळयात आनी ब्लाउज सामकें परफेक्ट आहे पळय दुपट्टा आसा आनी हांगा एक बेल्ट कशें आसा बांदपाक सो एक्चुअल प्रायस आसा हेजे 14,000 रुपया सो डिस्काउंट करून 10,000 रुपया आनी असलो कलर बी आसा न्ही तुमचे कडेन कलर ऑप्शनूय आसा कशी दिसता कमेंट करा खूब लायक जाला म्हाका खूब लायक जाला सो कशी दिसता हांव कमेंट करून सांगा आई म्हणटा परत लगेच जावया खंय खरंच आई म्हाका पयलीं मेळ्ळा आनी हांव म्हाज्या रिसेप्शनाक हेंच घालपाचें म्हाका खूब लायक जालां हें पळयात दिसताय बरें सो आतां न्ही हांव वयर वयता किड्स रिशुका घातली तुका कांयच घेवंक ना हांवें तांकां बी घेता ओके तो किड्स सेक्शन बरें आसा हांगासर हें पळयात सो गर्ल्सांक न्ही हें बरें कलेक्शन आहा हें पळयात सो हांगाय आसा सो इशुकाक रितिकल घेतला हांवें जस्ट अशें डेली वेराक बीन बरें येयलां बरें आसा सो हांगासर आमचें बिलींग चालू आसा हें पळयात आई म्हणटा आपूण दोनूच घेतले खंय कपडे आं मम्मी म्हणटा आयक आयक मम्मी म्हणटा आपूण दोनूच घेतले खंय साडी कितले घेतला पळय बाबा आनीक दोन घेता खंय बरी आहा आपूण चड शॉपिंग करचें ना खंय एक दोनूच घेतले खंय पळय आईन भरपूर घेतला कित्याक घेवंकच दिसता न्ही म्हणजे सवय आहा न्ही ताका लागून सो हांगासर हें थोडें म्हाजें शॉपिंग बॅग हें पळयात शू पोवन चक्कर येवन पडटलो सो पावली आमी रुमान सगळें सामान आमचें आवयस ना रे सगळें सामान थंय गाडयेन दवरला काय वयर हाडूंक ना आनी हॉटेलार आमी जेवपाक वचूंक ना रुमान जेवया म्हटलें कित्याक तुमकां खबर आहा हेका घेवन आनी खंय जेवपाचें ताका लागून सो म्हटलें हांगाच कितें हाडून ऑर्डर करया जेवया ओके सो बरें जालें आमचें शॉपिंग कितें कितें घेतलां हें तुमकां हांव दाखयतलें बेस्ट कितें सांगू तुमकां कितें घेवं कितें नाका आनी हांव कपडे घेवपाक हांव पिशें हांव कपडे घेवपाक न्ही खर्च करपाक फाटीं फुडें पळयना कित्याक कपडे घालताच न्ही आनी कसलें म्हाका अशें शॉक ना घेवपाचें हांवें आईक घेतला म्हाका घेतला इशुका घेतला तिका घेतला शिवा काय घेवंक ना ते शिवाचें घेवप सारकें ना हांवें तो आपले चॉयस खंय रे शू आपले चॉयस इफ ताका हांवें घेतले बी न्ही ताका लायक जायना आनी एक मॉलान मॉल तो शॉपिंग मॉल एक मॉलान तुका सगळें मेळटा भुरग्यांचें व्हडल्यांचें गर्दी आनी हें शॉप ओपन जावन न्ही म्हणजे मॉल ओपन जावन 1 मंथ जालां सो तुमकां रिक्वेस्ट करता इफ तुमी केन्ना बेळगाम बी येता न्ही तुमी ते मंगलम ते वचपाचें आवय
कितें सांगू तुमकां बरें बरें आहा जे म्हाका दिसता गोंयांत तुमकां मेळटलें काय ना खबर ना इफ मेळ्ळ्यार बी न्ही सामकें एक्सपेन्सीव मेळटात तुमकां ते हांगासर बरें आहा सर 1000 रुपीज 1000 रुपीज 1200 1300 अशें प्रायस सो घेतले हांवें सो आनी कितें रे घेतला तुकाय घेतला कपडे तुकाय घेतला सो जालें शॉपिंग सो मागीर आमी जेवन कितें वयतली तो नेक्स्ट व्लॉग येतलो ओके तो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर सगळीं जाणां बाय म्हणा सगळ्यांनी कमेंट करा आई पळय चला बाय